वायनाडच्या अरिष्टा उपरांत सरकार सादूर आता वेस्टर्न घाटा खातीर नवी पर्यावरण संवेदनशील वाठार घोषित करपाक ड्राफ्ट काढला। पर्यावरण संवेदनशील वाठारात मायनिंग, सँड मायनिंग आणि चिरे खाणी पुराय बंद आसल्यार 5 वर्सात बंद करची पडटली। थंय रेड इंडस्ट्रींक मान्यताय ना। आता जी घरां आसात तांचेर आक्षेप ना। स राज्यांनी 56,800 चौखण किलोमीटर सुवात पर्यावरण संवेदनशील जाहीर जातली। तातूंत गोंयच्या 108 गावांचो आस्पाव। उत्तर गोंयचे 64 गांव, सत्तरींतले 63 गांव, एक फोंड्या। दक्षिणेंतले 44 गांव, काणकोणांतले 5, धारबांदोड्याचे 13, जाल्यार सांगेचे 26 गांव। त्या सत्तरींतलो जवळ जवळ 57 जे गांव आसा, ह्या 57 गांवांक पर्यावरणीय संवेदनाक्षम घोषित जाल्लेले आसा आनी तेका लागून कांय जाण जे आसा ते चिंतीत आसा, कित्याक तर ह्या वाठारांत मिना खणीचे उद्योग जे आसा ते तांकां करपाक मेळचे ना। चिरे खणी जी आसा किंवा रेयाव सारको जो बेकायदेशीररित्या लोक वेव्हार करतात, तर ह्या सगळ्या गजालींचेर निर्बंध येताले। तर ही सगळे जे आसा ह्या सगळ्या गजालींक आतां कायद्यान बंदी येतली। हांव अशें म्हणना की हे सगळे वेवसाय जे आसा हे बंद जावपाक जाय। जे ह्या आवाठाच्या भायर जे उद्योग आसा ते उद्योग चलताले, कारण ज्यो खणी दिवचले किंवा सत्तरीच्या पर्यावरण संवेदनक्षमाच्या क्षेत्राच्या भायर आसा, हे सगळे वेवसाय जे आसा हे पयलीं ज्या पद्दतीन चलताले त्याच पद्दतीन ते चलताले। त्या शिवाय लोकांच्या मनान असो भंय निर्माण केलो वयता की तुमकां घरां जी आसा ती बांदपाक मेळची ना, विस्तार करपाक मेळची ना। एकंदर त्या अधिसूचनेन जे कितें स्पश्ट केल्लेलें आसा त्या नुसार जी सद्या अस्तित्वान आसा घरां, त्या अस्तित्वान आसपी घरांक कसलेच आडमेळे येवचे ना, तेंची दुरुस्ती करपाक कसलेच संकश्टां येवची ना। अस्तंत घाटाच्या पर्यावरण संवेदनशील वाठारांत गोंय सयत केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडूचोय आस्पाव आसा। ह्या मसुद्या खातीर सल्ले आनी आक्षेपांक 60 दिसाचो प्राझ दिला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।